गोंयांत जायत्यो सण परबो लोक एकचारान आनी व्हडा उमेदीन मनयतात। गोंयांत 24 जूनाक सेंट जॉन द बाप्तिस्ताचे फेस्त आनी पारंपारीक सांजाव व्हडा उमळशिकेन साजरो जाता। शेनवारा राज्यांत क्रिस्तांव भावांनी व्हडा उमेदीन हो पारंपारीक सांजाव मनयलो। तितलेच उमेदीन हिंदू भावांनी सांजावात वांटो घेतलो। पळोवया राज्यभरांतले सांजावाचे उर्बेभरीत खीण। या फोंड्या म्हालांतल्यान आमचे सांताक्रुजाचे हे भुरगे आमी ह्या पिढीच्या पयलींच्यान हो सांजाव हांगा सेलिब्रेट करता। आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार ह्या देवळा फुडल्यान आमी कितलीशींच वर्सां जाली एक आमी भावार्थान आमी सगळी कम्युनिटी एक म्हणून आमी हो सेलिब्रेट करता। बरे भशेन सगळे आमी युनायटेड आनी बरे भशेन सेलिब्रेट करता। हे सगळे भुरग्यांनी आमी एक मेसेज धाडूंक सोदता की एवरी इयर आमी इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी रिलीजन कास्ट कितें जालें सुद्दां जाल्यार आमी सगळे आमच्या लायफान एन्जॉय करून हे एक सेंट जॉन द बाप्तिस्ताचे आयच्या दिसाचे फेस्त हे आमी बरे खुशालकायेन फ्रुट्स आनी आमी एन्जॉयमेंटान हे सेलिब्रेट करता। हे आमी सगळे भुरगे पार्टिसिपेट जाता। हितून कांयच डिफरन्सीस ना, कसल्योच डिफरन्सीस ना आनी आमी एक गोंयकारपण म्हणून पयलींच्यान जे पळय आमी जपला। Goa is Goa. There's no other place like Goa. GOA stands for greatest of all. G, greatest of all. And we celebrate this feast over here. The Saint John the Baptist feast, Sanjao they say here. But until past till now, nobody is giving a padoli also till now. Yeah. Because it's very famous for padoli. Yeah. But anyways, Goa is great. Come to enjoy. Next year you come and enjoy the celebration. साजो म्हळ्यार पातोळ्याचो दीस पातोळे करताले आमी जाणा कशें दिसता तुका? पयली पासून आतां कोण येते पयली म्हणटकच कितले मोगाच ऑल फुल फॅमिली शूड गेट टुगेदर एंड डू पातोळे एंड गोडशे एंड ऑल दैट. नाउ टुडे ओनली माय गोडशे. एनीवे थँक यू सो मच एंड लेट्स हैव अ नाइस टाइम. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार नमस्कार. आयज आमचे सांत जोआंव पात्रोळ
आमचे इगोजीचे फेस्त आनी ह्या फेस्ताच्या निमित्तान आमी 24 तारखेक सोंजाव मनयतात। हो सोंजाव आमचो गांवचो एक ट्रेडिशन कशें आमी भुरग्यांक घेवन वाजयत कांतरां म्हणीत दोण्याकल्याच्या घरा लागीं वेतात आनी तांकां खुशाल बरी दवरतात त्या आयच्या दिसान। खरें सांगपाचें म्हटल्यार ही आमची परंपरा ज्या आदल्यांनी करून दिल्ली ती आयज पासून आमी चालूच दवरल्या आनी चालू करून दवरल्या कित्याक फुडाराके ल्हान ल्हान भुरगे आसात ताणे आमचे लागीं शिकचें आनी ट्रेडिशन जे फुडें आसा परंपरा ती चालूच दवरची हे सोंजावाची। आनी इतले म्हणसर आमच्या गांवच्या लोकांक जे आमकां योगदान दिता तें पळोवन आमकां खुशालकाय भोगता। तांकांय आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी उलोवंदीत परबी तांकां फेस्ताची आवड येता आनी तुमकां प्रेस मिडिया आनी हे सगळे हांगासर हाजीर आसात तांकां आमी पेडा बॉयज काळजांत कोलायत्यान देव बरें करूं म्हणटा। हो तुमी वावर आमचो व्हरोन प्रत्येक वर्ल्डाक आनी हेर गांवांनी तुमी दाखयता टीव्हीचेर खरेंच तुमकां शाबासकी। आमी तियात्रीस पासून पळय कोंकणी भाशेक लागून जायतेच करतात आनी आमची ट्रेडिशनल आमी इतले उर्बेवर दवर सोदतात हे आमचे आतां आमच्या पिड्यार बाबान सांगलां आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसात ताणें आमचे कडून शिकचे कित्याक आमची ट्रेडिशनल आमी केन्ना दामची न्हय आमी हे फुडाराक चालू दवरची आमची परंपरा आनी तुमी सगळे मिडिया येवन आमकां इतलो सपोर्ट करतात आनी आमचे गांवचे भुरगे पळय कितले सांगातात आनी आमकां आपलो सपोर्ट दितात। गांवची आमकां कोणूच केन्नाच ना म्हणून हास्त्या तोंड आमकां येवकार दितात हीच आमकां व्हडली उर्बा। आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमचो बाळावलेचो पात्रोन सांज जुवांव ताका लागून आमी कुशल आसा उणो दुर्बी आमी Viva Sao Joao! Viva Sao Joao! Thank you. GOA365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार।